मस्का पाव. काय मस्त पाव आहे सो गाईज होपा आता व्हडलो पावस पडपाचो आसा म्हणून आमी ह्या अर्ध्या वाटेक रेनकोट घालपाक रावला. सो गाईज आमची पळय चणाक थाली येल्लेली आसा. हेतूर आसा ते आमी सगळी जाणां मेळोन हे साफ करतात. Yes, my bro. हाय गाईज, वेलकम बॅक टू माय व्लॉग. कसे आसात तुम्ही? आय होप तुम्ही सगळी जाणां बरी आसात. सो गाईज ह्या दिसांनी पावस खूप पडटा, त्या खातीर पावसान आमचे कामाच जायना. आणि दुसरे म्हणल्यार आनी 2 महिन्यांनी चवथूय आसा, तेची आमकां तयारी करपाक जाय. आणि गाईज तुम्ही ह्या दिसांनी पळयलें आसतलें की युट्यूबाक फ्री केल्लो आसा. युट्यूबाक व्ह्यूज वचना. आणि दुसरें म्हटल्यार की आमचो चॅनल हॅकूय जाल्लो. कितें ना कितें जायत आसा वाज हयशी. घालया. सो गाईज होपा आता व्हडलो पावस पडपाचो आसा म्हणून आमी ह्या अर्ध्या वाटेक रेनकोट घालपाक रावला. यो चावोंक येयला म्हाका. घालता. सो गाईज आमी आहा पळय आता हनुमानाच्या देवळान. आणि येते पळय वयता पापाक पळय येता पळय दादा गो. जाले गो जाले. देवाक पाया पडले. कळ्ळें. आता खंय तू दादागिरी करूंक वयता? गाईज आमी आता येयल्या बिट्टो ना आवय आवय करपाक. आमी आवय आवय करपाक येयल्या न्हू. कितें हांवें कितें केला? चिमटो काडलो म्हाका. तू काडटात न्हू चिमटो. तू काडटा दुखता जाल्यार दुखतात म्हटलें न्हू. सो गाईज आमी हांगासर पावली आनी म्हाका अवी कितें म्हणपाक लागलो जाणा, आवय 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 दुखता दुखता करून खंय तुमकां सगळ्यांक दाखय खंय हांगासली प्लेस खंय. कितें आसता? मस्का पाव. काय मस्त पाव आहे रे. दे मरे गो भैया. आमका त्याच टायमार मेळ्ळो पळय. कशी दिल्लेली आमी. हांगासरूच येल्लेली. क्या है और वेज में क्या है? वेज में और बाकी पाव है. मस्का पाव दे दे. 2 मस्का पाव खाऊया आता आम्ही. मस्का पाव. आणि ह्यो मस्का पाव तुम्ही पोवपाक शकता सारको येल्लो. मस्का पाव. ये कितना किलोमीटर घूमते हो रे दिन को? हाँ? हाँ 100-700 किलोमीटर चलेता म्हणता तो. हाईवे तक जाते हो परवरी? बताओ नंबर बताओ. नंबर बताओ. हाँ स्कॅनर दे रहा पळय इतलं पयस भोंवता पळय तो. तरी पळय काय बरें आहा पळय सारकें मस्का पाव. ह्या वाटेन बीन तेका सुकूर मागीर त्या वाटेन परवरी बिट्टोना वाटेन बीन तुमकां दिसलो न्हू जाल्यार खावपाचें हात घेवन तेजे कडल्यान. सो गाईज आमकां मस्का पाव गावलेलो आसा आनी आमी हांगासर बसून आयज मस्का पाव खाता न्हू हवे. यम्मी आहा. कास्ताद आहा पळय सारको. फाटल्या फावटी तुमकां व्लॉगान दाखयलेलो पळय तो. आमी हांगासर न्हू म्हटल्यार आनी 2 महिन्यांनी येयल्या न्हू रे. आनी 2 महिन्यान आमकां परतो तोच गावलो मस्का पाव वालो. कोण कोण येता हांगासर डेटी बिटी मारपाक जाल्यार सांगात हा. न्हू हा हय अजून जायना तुजें खावन. खाता. काम गो बेगीन. म्हाका मातसो दिवपाक त्रास जाता. कळ्ळें. सो गायज हो सारको डेंजर टर्न. हांगासर एक्सिडंटूय खूब जाता. सो प्लीज बी सेफ. कारण हांगासर गरोवपाक बीन कितले लोक येतात पळय. थंयसर एक भुरगो आहा पळय गरोवपाक पळय. न्हू हा आमी गरोवया. तुका घालया. तुका घालया. तुज्या पायांक घट धरया आनी तोंड सकयल भितन बुडोवया. आमी मस्का पाव घालून तुका तुज्या तोंडाक मागीर सगळे व्हडली व्हडली कावंदारां भायर सरतली. अरे ऐक रे पळय मस्का पाव घालून आमी हे करीत फिशींग करीत जाल्यार आमकां न्हू व्हडलो सांगटो गावतलो. जाल्यार पचकयले. चल पचकयले. आता पचकोवपाचें काम बंद करया आनी आमी वाटेक लागया. चला. तुमकां खबर आसा आमची ती बाय आहा पळय ते बायन तुमकां फाटीं आमी एक नुस्तो दाखयल्लो पळयात. तो बटाट वाडो समोसा बी सगळे खातालो बाबडो तो मेलो. जालें चल. A few moments later. Oh no!
आम्ही फिश थाली खावपाक या. फिश थाली खावपाक कित्याक या भूक लागल्या म्हणून. चवथान खावन यो चल रे हवे हांव खावयता तुका हांव पाटी दिता. तू दिता चल चल या. दिता पैशांची पार्टी जाल्यार कितें टेन्शन ना आमकां तो बेगीन दुखलू नाका दुखली. सो गाईज आता दनपारची जाल्ली आसा 1 आणि आम्ही येयला फिश थाली खावपाक. आम्ही गेला चणाक थाली ऑर्डर आणि अवी जाला शॉक कित्याक की अवीक हांवें हाडला आयज लंचाक म्हणून. आकाकडे तुम्हाला कोळसो पडलाय कोर्टा तुझ्याच पॅन्टीतले काढलेले हांवें. सो गायज आमची पळय चणाक थाली येयल्लेली आसा. हेतूर आसा 2 वाटी शीत, 1 वाटी कडी आणि चणाक येदो व्हडलो आणि भाजी उबे आणि हे खबर ना कितें तें सोलकडी नुस्तें वयो सोलकडी आणि हे माझे फेवरेट पिकल. करूया मरे चालू चल. सो गायज आमचे आता जेवण बी जाल्लेले आसा आणि आम्ही आता येयल्या सकयल आणि हे पळय हांगासर खूप चार जाल्लेली आसा. ते आम्ही सगळीं जाणां मेळोन हे साफ करतात. हे पळय ही सगळी चार बी काढली आणि आता म्हाका लागला ताण आणि हा आणि अपा ह्यो म्हाका उदीक घेवन येयला. अरे बाप रे कितना बड़ा ग्लास रे, इसमें तो मैं पूरा डूब जाऊंगी. बाबा माझ्या केदो ग्लास तो पळय चायनीसान हाडला. ए लस्सी का ग्लास है ना रे? हाँ ऐसा ही पानी पीने का. हाँ पीने का. तो गाइस हेतूर आता हांव उदक पियाता. अब तो देखो. उठो उठो. अरे मेरा हाँ पूरा 1 लीटर का ग्लास है ना ये. हाँ मेरे पास 3 गिलास. एक मेरी बहन का, एक मेरा, मेरे भाई का. हाँ इतना बड़ा ही ग्लास है. हाँ अभी और पानी बच गया है इसमें. ये ½ लीटर का ग्लास है. तो मैं पूरा 1 गिलास पी लेता हूँ. बहुत प्यास लगी थी रे. अभी ठंडा लेके आएंगे. पेप्सी काला वाला ठंडा. चिप्स नहीं खाना चाहिए, पिंपल आता है. हाँ लड़कों को तो स्पेशली नहीं खाना चाहिए. मेरे को नहीं आता. प्यारी समझ गई. मेरे को नहीं आता. जब तू बुढ़ा होगा ना तब आएगा. जब तू बुढ़ा होगा ना इसी होगा. आकाश को आया है ना इसी होगा. आकाश को आया है ना. हाँ मेरे भाई. सो गाइस हे पर हांगासर असली चार ही आम्ही क्लीन केला. क्या उखड़ रहा है? हाँ पपीता का झाड ना. हाँ गिर जाएगा. हे बघ हे फुसफुशीत झाला गिर जाएगा. आणि हांगासर चार असली ती आम्ही सगळी काढल्या. देखो रुको संदेश रुको. हे देखो आणि पय हांगासर कितली माती येयल्लेली. हांगा स्लीप जावन कितले जाणां पडल्यात खबर आहा तुमकां? खूब जाणां. सो ही आमी मातशी माती काडून आतां सायटीक काडलेली आहा. पय ही फूल आमचे कडेन काडपाक जायना जाली म्हणून आमकां चलोंक गावता तशी माती काडल्या. आयज मातसो साफ सफाई करपाचो दीस. कित्याक सांग रिस्क आमकांच न्हू ते. ज्वारी येता परत स्लीप जावन पडपाक शकता. खातपुतली खाता परत ते कड्ड्यान नंडेन सोरोप बिरोप आसता ते कळना. त्या खातीर आमी आयज काडले सगळे चकाचक केल्लेले आसा. पूरे चकाचक किया. क्या इधर पूरा चकाचक किया. हे पळय फुल चकाचक केल्लेले आसा चकाचक. हे सगळें आमी साफ केला आता. ओके हांगा पळय कितली घाण जाता. ओके लोक क्लेम करतात की ह्यो जागा देवळाक दिल्या म्हणून. आपणाची मेन म्हणटा पळय ही बायल म्हातारी. ओके मडकार म्हणटा पळय ती. आनी हें पळय हें एवरी इयर साफ करपाचें काम आमचें आनी हांगा येवन आयती शेतां लावपाचें काम हेंचें. साफ करपाचें काम आमी करतात पळय. पळयात तुमकां पळय कितें दाखयता. हें ते दुसरें तेंच बर्ड पण तें केदें व्हडलें आहा पळय. पयस आहा
उधर से उधर चली गई। हाँ हाँ पहले उधर थी, जहाँ पे वो बिया करी थी पहले उधर थी। हाँ तब मैं उधर देखी थी, मैं अंदर चली गई। सो गाईज पप्पास यो बर्ड परत येल्लो सांगा और आणि केदो ओडलो माझ्या येदो आयो पय जब मैं उधर से देखी इधर आके, हाँ अब वो उधर से वो बहुत बड़ा दिख रहा है, पहले जो था तो और भी बड़ा दिख रहा था। हाँ कितना बड़ा मेरे जितना हाँ और उसकी इतनी बड़ी उसकी पूरी बॉडी इतनी बड़ी थी। हाँ हम्म। देखो उसको बेचारे को चलने को नहीं हो रहा है। पहले मैंने उसे इधर देखा था, इधर से उसका पैर बहुत बड़ा दिखा था, फिर उधर जाके खड़ी होके दिखी तब वो एक बहुत बड़ा दिखा था। मैं अभी तू किती करताय हेल्मेट इन्स्टॉल करतो. सो गायज आमकां फाल्यां भायर सरपाक जाय, त्या खातीर न्हू आमी आमच्या हेल्मेटाची तयारी करतात, हेल्मेटाक सारकी करतात, तेका कॅमेरा बिमरा येतलो त्या खातीर न्हू रे. तू जाणा न्हू सगळें कशें कितें आसता तें. जाणा मागीर तू म्हाका गाडी घेवपाक सोदता म्हणून आयकलां हांवें. तुका गू दिता हाडून. केन्ना दितलो गाडी? सकाळी फुडें यो. ए अवी हांवें कॉमेंट वाचला, तेका एक पावसाक सुद्दां वाजड्डो म्हटल्यार त्रास जाता, सारकें न्हू अवी? हांवें एक कॉमेंट वाचला, तो बापाक म्हणपाक लागला आसूं उगी रावता, पण तेजो पयलीं खूब असो एक कॉमेंट आहलो की म्हणजे बरो नासलो, फालतूच जाल्लो कॉमेंट. सो तो मनीस फालतू, तेका आमी कितें म्हणून व्हरता ना, कळ्ळें तुका? फालतुरां कडेन फालतूच कामां आसता, जे बेकार लोडी आसता घरान बसलेले घरा, ते काम 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 बीन कांय करिना, बायलांचे कुस्तार आसता. सो तो तसलो मनीस, कळ्ळें तुका? आपूण बरो पाय वयर करून टीव्ही बिवी पळयता आसतलो पावसान, आनी बाबडे लोकांची हांगा हालत जाता न्हू अवी, कोणाचे घर तुटता. आमी पावसाक हें म्हणटात, कोणाक तो पावस वरदान जाल्यार कोणाक तो पावस म्हणटा तो दुश्मन. दुश्मन फॉर एग्जाम्पल आमचे असल्याक आमची गरिबांची घरां कॉलॅप्स जाता, ओके. आनी श्रीमंतांक जे कोणाचे सो श्रीमंताचे म्हणिना, गरिबांचीच कोणाची शेतां आहा तांकां पावस जाय पडटा. सो आसा दोनी वाटेन प्लस मायनस आसा. पण बाबड्यांनी लोकांनी आता शेतां सुद्दां घातल्या, ती सुद्दां व्हांवून गेल्लेले आसा तरवो लोकांचो. तशेंच आहा न्हू तें, आतां कितें करया, सारकें मुगो. हय मागीर ना कितें हांवें केन्ना ना म्हटला. हांवें केन्ना तुवें केन्ना कितें ए कितें गो कितें गो हांवें तुका कितें येयल्या कित्याक तूं आतां हांगा आं एक गावली काडली फुडल्यान. आतां भिवून पडले पळय पेट्टे. ए मारिना म्हाका खेळटा तर हांव एडिटींग करता नाल्यार होच करी तुरतले जांगा. फायनली आमचे घरा कडेन येवन जेवण बीन जाल्लेले आसा, ओके. आनी मेन म्हणटा पळय ते आयज तुमी आमचो व्लॉग पयला आसतलो. आमी आयज बेश्टीत भायर सरली आनी पावसान आमकां, ओके. आनी एक मॅसेज दिवंक सोदता, फाटल्या फावटी दिल्ली परत एकदां दिवंक सोदता की हालीं डेंगू मलेरियाचे केसीस वाडलेल्यो आसा. सो जाता तितल्या प्रमाणात सरावंडींग क्लीन करा, यू नो, तुमच्या खातीर न्हू जाल्यार तुमच्या जाणट्या आवय बापाय खातीर आनी ल्हान ल्हान भुरग्यां खातीर. कित्याक डेंगू जावप जाल्यार तुमकां खबर आसा इट इज व्हेरी इम्पॉसिबल. 85% मनशाचे चान्सीस कमी आसता जगपाचे. आनी आयचे डेटीक तुमकां खबर आसा इम्युनिटी सगळ्यांची खूब वीक जाल्लेली आसा, ओके. सो हे तुमकां एक रिक्वेस्ट की
प्लीज जाता तितले सराउंडिंग तुमचे क्लीन करा. ओके. आणि कालचो ब्लॉग काल आमी गेल्लेली लाईव्ह व्हिडिओचेर हांवें तुमकां कितें तुमकां सांगलेलें तेच्या बद्दल आमकां कांयच रिस्पॉन्स येवंक ना. दॅट मिन्स यू गायज रियली कितें म्हणटा ते नॉट एट ऑल इंट्रस्टेड. आनी म्हाजेर ट्रस्ट शापूत ना कोणाचो इतलें म्हाका कळटा. बट नो इश्यूज गायज, आय वील स्टील ट्राय माय लेवल बेस्ट. म्हाका जाता तितलें हांव फुडें सरान मदत करतलो. ओके. फक्त वेटींग फॉर माय यूट्यूब पेमेंट. एटलीस्ट हांव म्हाजे कडल्यान कितें बारीक तरी दिवंक शकता तितलें, कित्याक ह्या फावटी आमी कांयच चड कंट्रिब्यूट करूं शकना. बिकॉज गणेश चतुर्थी येवपाची आसा, आमकां करचो आसता, घराक पेंट मारूंक जाय, आनी कितें कितें करूंक जाय, खंयची पुजा दवरल्या जाल्यार त्या पुजेक पयशे जाय पडटा. सो ह्या टायमार हांव सारको सो सॉरी गायज. आनी हांवें म्हाजी गाडी पसून करूंक ना कित्याक हांवें म्हटलें राव लेट्स वेट. खूब केलें न्हू, हाडून दवरली ओके, लेट्स वेट, थोड्या दिसांनी ती रेडी करया आनी मागीर चलोवया. ओके. सद्या पयलीं लेट्स फोकस ऑन अपकमींग प्रॉब्लम्स, ती मेन इम्पॉर्टंट. सो परत एकदां तुमकां सांगूंक सोदता, कोणी म्हाजो लायव्ह व्हिडिओ कालचो पळोवंक ना जाल्यार वचा पळयात. हांवें कितें म्हटलां तेचेर ते आयका, अंडरस्टँड जाया. आनी प्लीज कम बॅक टू मी इफ एनीबडी इंट्रस्टेड टू हेल्प. दॅट्स इट. ओके. आनी आमी फाल्यां वयपाची आसा अळमी सोदपाक. आयज आमी परत गेल्लेली मशरूम सोदपाक, पूण आमकां खंयच ना मशरूम मेळोंक. आनी कोणीय आमकां मशरूम आहा म्हणटा ते बाबडे सावथाचे बीन सांगतात, खंयचे कोण सांग्यार आनी हेजेर तेजेर. पूण इतले पयस आमी कशें म्हणून वचो. म्हाका कोणी सांगलेलें, मिश्कून सांगलेलें, कोण आमकां आपणाक कोणी कॉन्टॅक्ट केला, नंबर दिला म्हणून. बट ब्रो, तूं म्हाजी व्हिडिओ पळयता, आय एम सो सॉरी, हांव इतल्या पयस येवं शकना. 300 रुपयाची हांव अळमी व्हरपाक 500 रुपयाचें पेट्रोल घालून थंय इतलो ट्रॅवल करून सांग्यार, आनी हांव म्हापसा, तूं सांग्यार, हांव म्हापसा. जस्ट इमॅजीन कितले डिस्टन्स. सो सॉरी शाण्या. बट बाय चान्स तूं तरी इकता, तुजी एक धाकटुली व्हिडिओ काड आनी धाड आमकां, आमी युट्यूबार घालता आनी जितलें जाता तितलें तुका गिरायक जावं. ओके. इतलेंच तुका रिक्वेस्ट करता आनी कांय ना. आनी येस, आमी रायडाक वयपाचें आसा. तुमी पयला आसतलें हांवें हेल्मेट बिल्मेट सगळें रेडी केल्लेलें आसा पावसान रायड करपाक. बट म्हाजी मम्मी म्हाका धाडपाक सोदिना. ती म्हणटा कित्याक पावसान, म्हणटा कित्याक बायक घेवन रिस्क घेता. खूब व्हडली रायडाक वयपाचें आसलें, व्हेरी बीग रायड. कित्याक हांव थोडे दीस जाले हांव खूब डिस्टर्ब आहा. हांवें कितें म्हणटा तें समवन रिली एक क्लोज मनशान छातयेर म्हणटात फाट करून फातर मारले काय एक दुखता पळय, तसलें जाल्लेलें आहा इन्सिडंट म्हाज्या लायफान. बट स्टील हांव ते इग्नोर करून न्हू खंय तरी एक रायडाक वयपाचें चिंत्तालो, पयस रायडाक. ओके. अरावंड 2-3,000 किलोमिटर्स. ओके. सादें न्हू, 2-3-4,000 किलोमिटर्स रायड. ओके. म्हणजे सोलो रायड, हांव आनी अंकिता. मम्मी म्हाजी धाडना, सो चिंत्ता हांव कितें करपाचें पळय. एटलीस्ट धाकटी तरी रायड मारता. सारको डिस्टर्ब आहा ह्या दिसांनी मातसो, बट स्टील. आनी यूट्यूब बाबा की जय जय हो. ग्लिच चल्ला तो वचाच ना. कोणाक आहा जाल्यार कोणाक ना ग्लिच, तो आमकां आहा. सगळ्या कितें जाता तें आमकां पयलीं जाता, तें तांकां खबर आसता युट्यूबाक. एक भुरगीं मेहनत चड करता आनी कितें घरा बसून कांय व्हिडिओ करिना, भायर भोंवन बाबडे वतान पावसान भोंवतात. तेंच्या पयलीं तकलेर वचून बसया. हें अशें सिच्युएशन आमच्या वांगडा जाल्लेलें आसा. आनी हें पळय, म्हाज्या भावान म्हाका भायरसून हाडलेलें UK सून, स्टिफन. हांव हें एक स्पेशल डे दिसा घालपाक रावला. ओके. हांवें दवरला तश्शें दवरला. हांव पावसान म्हाका घालून पिड्यार करपाचें ना, हांव कंजूस. बरे टायमारूच घालतलो. ओके. चला, आयचो तर तुमकां ब्लॉग आवडला जाल्यार लायक शेअर सबस्क्रायब करा. आनी मशरूम कोण तर लागीं विकता जाल्यार म्हाका कॉन्टॅक्ट करा इंस्टाग्रामाचेर. हांव येता आनी फटाफट घेवन वयता आनी तुमकां बीन रेसिपी घालता कशी करप कितें ना पळय तें. चला, मेळटा तुमकां फाल्यांचे नवे इंट्रस्टींग व्हिडिओ. टिल देन टाटा, गुड नायट, बाय बाय, सी यू.